ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ नमः. सर्वै वीक्षकांक पुनरपि नमस्कार. येदोळटाय श्रीमद भगवद्गीताचे चॅप्टर 1 आणि चॅप्टर 2 चे श्लोका आम्ही ऐकलेले आसा. लास्ट एपिसोडांत दोन्ही चॅप्टराचे अर्थ एक समरी संक्षिप्त जावन तुमगेल मुखारी हांव प्रस्तुत केला. आजी हांव श्रीमती सुरेखा भट रामप्रसाद भट तशीची मेगेल सुपुत्र जावन आशिल्लो के अभयप्रसाद भट तुमगेल मुखारी चॅप्टर 3 भगवद्गीताचे श्लोका आणि ताजे अर्थ प्रारंभ करता. ते आता चॅप्टर 2 तू कसं पुराय अर्जुनान अर्थ करून घेतला धर्मा विशयांत जो सुरवेक आत्मा विशयांत तांतू तो आनीकय कन्फ्युज्ड आसा. तो आनीकय ज्ञानी जायनी ते ज्ञानी लेवला पावका जाल्यार ताका मस्त प्रश्न येता. त्या प्रश्न तो कृष्णाला निमगिता. सो चॅप्टर 3 तू आता अर्जुन कृष्णालेगी कसं निमगिता म्हणून आम्ही पळया. आता फर्स्ट श्लोका अभयप्रसाद तुमगेल मुखारी सांगून दाखयता. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. श्री अर्जुन उवाच जयसि चेत् कर्मणस्ते matā बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि ghore मां niyojayasi keśhava. Arjuna says, Hey Krishna, if you consider that dharma is superior to action, then why are you asking me to fight this war? धर्म म्हळ्यार एक चांग विषय नव्हे. आम्ही अधर्म करूनच आम्ही धर्म करका. तशें आसतना तूं कसो लागता म्हाका युद्ध करूंक प्रेरणपण दितरस. युद्ध करी तांकां तूं सलवाका तूं युद्ध करका म्हणून कसो लागता म्हाका प्रेरणपण दितरस. वाय आर यू एनकरेजिंग मी फॉर दिस ड्रेडफुल एक्शन विच आय शूड नॉट डू म्हणून अर्जुन निमगिता. आतां दोन्ही श्लोका ताजे कंटिन्युएशन आसा. vyāmiśhreṇeva vākyena buddhiṁ mohayasīva मे तदेकं वद निश्चित्य yena śhreyo मवाप्नुयाम्. Arjun सांगता, You are, as it were, puzzling my mind by these seemingly involved expressions. Therefore, tell me definitely the one discipline by which I may obtain the highest good. यांपराय म्हाका कन्फ्यूज जातरस. म्हाका मना वताना म्हाका ಒಟ್ಟು प्रश्ने वयर प्रश्न येतरस. तूं कसो लाग धर्मा विशय म्हाका सांगता आशिल्लें. तूं धर्माचे विशय सांगली म्हूण जाल्यार हांव कसो युद्ध करता आशिल्लें. कसो युद्ध करता हांव. म्हाका कसलोय अर्थ जायना कृष्णा. तूंचे हाजे ಬಗ್ಗೆ कसं म्हूण सांग. हांव चांग करकावे. हांव मस्त चांग करता जाल्यार हांव खंयचे रितीर मुखार सुका. तूंचे म्हाका वाट दाखोवका कृष्णा म्हणून अर्जुन सांगता. भारी चंद जावन आतां तिनी अध्याय मुखार सितात आमी. ताजे अर्थ आयकताना आनीकय वी आर एज दो क्लिनिंग अवर इनर सेल्फ म्हणा म्हणजे आमगेले आत्मशुद्धी जो आमगेले भितर आशिल्लें तें मन आमी शुद्धी केला वरी म्हणून आमकां आनीकय चड भगवद्गीता वाचिता आमगेले बग्गेची आमकां सेल्फ रियलायझेशन डीपर जातर वता. सो आमी कितले पाटी आयकता ती आमी कितले पाटी तें सांगता ती आनीकय चड आमकां ताचें मिनींग आनीकय डीपर वता. सो हें फर्स्ट आनी सेकंड श्लोकाचे अर्जुनाज कन्फ्युजन अंतू दाखयला. सो नेक्स्ट एपिसोडांत आमी श्लोका 3 श्लोका 4 आयकुया. आजिका आमी हांगा समाप्त करता ती. हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. ओम तत्सत् श्री हरे कृष्णार्पणमस्तु. धन्यवाद.